संतोषाची बोबाट मारा सोमे जनांगान अर्गादिया दिनवासुया देवासर लोकान संतोषान बोबगाली पृथ्वी सोम्याची कर सेवा ताचे समोर ये उल्लास गीतान मानाताच्या संतोषाची बोबाट मारा सोमे जनांगान अर्गादिया दिनवासुया देवासर लोकान मोगाळ भवन आनी भयणीनो देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्त म्हूण मागता सांजूद उतर देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळार जमलेल्या तुमकां सुमेस्तांक आयच्या दिसाच्या सर भक्तीपणाक मोगाचो येवकार मागता आयच्या मिसाच्या बलिदानाच्या इत्सवां ह्या प्रयासांत अर्गन जावन विल्किल विवियन मिनेजस म्हूण बेळ्ळे अरुण मार्सेल डिसोजा किन्निगोळी हॅरी कुटिनो मुंबय मायकल फेर्नांडीस उद्यावर निकिता रियोन डिसोजा किन्निगोळी CA पास जावन काम मेळिल्ल्या खातीर एलियास रेगो किन्निगोळी प्रत्येक तेसा बसोत मीस पेटयता हेनरी लेनी डिसोजा शंकरपुरा मेरी डिसोजा बोळकुंजे मार्क कॅस्टलिनो निड्डोडी कुटुंबान देवदीन जाल्ले आत्म्या बसोत मीस पेटयता रुपीना डिसोजा मादर तेरेजा वाडो देवदीन जॉन डिसोजा आत्म्या बसोत मीस पेटयता ग्रेसी डिसोजा निकुटा मुक्का देवदीन अल्फोन्स कुटिनोच्या आत्म्या बसोत 16 वर्साच्या उगडासा मीस पेटयता झीटा कुटिनो सांजूद वाडो देवदीन जॉन आनी लिना मिनेजाच्या आत्म्या बसोत मीस पेटयता लेन्नी साल्डाना किरेम देवदीन मेबल क्रिस्टिन डिसोजा आत्म्या बसोत मीस पेटयता सिडनी वी डिसोजा किरेम देवदीन ॲलिस नजरेताच्या आत्म्या बसोत मीस पेटयता सिडनी वी डिसोजा किरेम ह्या सर तेसावां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागता आसतना जे कितें आमची तेसावां मागणी घेवन ह्या पवित्र थळार आसा सर आमची तेसावां मागणी सोमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करून मागया आज आमी प्रत्येक जावन भारतीय पवित्र सभे खातीर आनी विविध जाग्यांनी मिशनरी वावर करच्या सर्व धार्मीक भावा भयणी खातीर विशेश तरान मागता तशेंच आमच्या पवित्र सभेक एक बरो पाप सैब मेळच्या खातीर बापा फ्रांसिसाच्या काळजा सारको जेजूच्या काळजा सारको एक खरो मुखेली एक खरो गवळी आमकां लाभच्या खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी विशेश तरान मागया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन। आमच्या सुम्यान जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो एका मनाची आणि एका काळजाची आमी जावंक जाय त्या दाळा जेजू आमचे सवे आसतलो आणि आमचे सांगता वावरतो करतलो तर आज आमी एका मनाची एका काळजाची जावंक देवाची कृपा मागया तशेंच संवसारांतल्यार शिंपडून आसल्या मिशनरीचे खातीर आमी मागया तांणी आज तांचे गांव सोडून तांचें घर सोडून पयशिल्ल्या गांवांनी वचून वावर करतात मिशनरी वावर करतात तांणी केल्लो वावर सुफळ जावन दी म्हणून मागया हे मिसाचे बलिदान आमी फोत बरी भेटोवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवन सांगता म्हणया हांव पातकी सर्पदिदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट दारूण आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बडो अपराध ह्या पासत घेवन सदांच संवकार मेरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्पदिदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन। सोमिया काकूत सोमिया काकूत Krista काकूत Krista काकूत
Sumia kakutka, Sumia kakutka. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, धर्मदूत सांजूत देवरे तुका वळखोंक तुवें आमकां फावो केलें. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक भावार्थान मानून घेवन तुका वळखोंक फावो कर. आनी अशें आख्या पृथ्वीचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वचूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय आनी पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. भावार्थ्यांचो तो मेळ एक काळजाचो आनी एक मनाचो जाल्लो. तांचे मदें कोणूच खंयची एक वस्त आपणाची म्हूण लेखिनातलो, कित्याक सर वस्तू ती एकामेका वांटून घेतली. धर्मदूत व्हड सामर्थेन जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणाक साक्ष दिवन आसले आनी लोक तांकां वर्त्या मानान लेखतलो. तांचे मदें गरजेवंत म्हणलो कोणी नातलो. भुंयबाट आनी गरदार आसलेली आपणाचें पुरा विकोन मेळ्ळलो दुडू हाडन धर्मदूतांच्या पांयां सरशीं दवरतली आनी धर्मदूत हर एकल्याक ताचे ताचे गरजे तेकीत तो वांटतले. अशें जुजे नांवाचो सिप्र गांवचो एकलो लेवीत आसलो आनी ताका बार्नबास म्हणजे बुजवण दितलो म्हूण धर्मदूतांनी आनी एक नांव दिल्लें. हाणें आपलें शेत विकलें आनी मेळ्ळलो दुडू हाण धर्मदूतांच्या पांयां तळा दवरलो. देवाचें उतर हें. पृथ्वीची अंगवस्त्रा तो नेसला. अधिकाराचो पाटो ताने पेंगटाक बांधला. सर्वे पोराजा महिमेन तो नेसला. पृथ्वी तुवें तीर केल्याय ती बिलकुल हालची ना. आरंभातावन तुजें सिंहासन घट उबें आसता. ससनातावन तूं आसाय. सर्वे पोराजा महिमेन तो नेसला. सर्वे पोराजा महिमेन तो नेसला. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. मनशा पुताक ऊन सुबारूंक जाय अशें ताका सतमंतल्या हर एकल्याक ससनेक जिणी मेळच्याक. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सांजवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या जेजून निकोदेमा लागीं म्हळें तुमी परत्यान जल्म जे म्हण हांवें सांगलें म्हणून अजाप पावो नाका वारें आपणाक खुशी आसा तें वाळटा ताचो आवाज तुका आयकता तरी पूण तें खंय तावन येता आनी खंयसर वेता तें तूं नेनाय पवित्र आत्म्या वरवीं जल्मल्ल्या हर एकल्याकय अशेंच घडटा निकोदेमान विचारलें हें सगळें अशें जावचें म्हळ्यार कशें जेजून ताका जाप दिली इस्रायलांत एक शिकोणदार तूं तरी ह्यो संगती तूं नेनाय मू सत हांव तुका सांगता जें कितें आमी जाणा आसा तें आमी उलयता आनी जें कितें आमी पळयलां त्या विशयांत आमी साक्ष दिता तरी पूण आमी दिता ती साक्ष स्विकार करूंक मात्र तुमी तयार नात संवसारी संगती विशयांत हांव उलयतना तुमी म्हाका सतमनिनात जाल्यार तर सर्गींच्या संगती विशयांत हांव सांगीन जाल्यार कशें तुमी म्हाका सतमनतल्यात सर्गींत हांव देवान आयिल्लो मनशा पोत शिवाय हेर कोणीय सर्गीं सोडून गेल्लो ना जशें मोइजेन अरण्यांत सर्पाक उबारलो तशें मनशा पुताक उंच उबारूंक जाय तवळ ताका सतमनलेल्या हर एकल्याक सस्नीक जिवीत लाभतलें देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता तो मेळ एका काळजाचो आनी एका मनाचो जावन आसलो कशें तें एका काळजाचो आनी एका मनाचो म्हळ्यार आनी ताचो विवर थोडो हांगासर पयल्या वाचपांत आमकां दिला आमी एकवट आसता सर या आमचें एकपणो विंगड जाता सर आमी खंडीत जावन क्रिस्ताची साक्ष जातल्या तें आमी मोतीन दवरचें पयल्या सुवातेर आज ह्या पयल्या वाचपांत आमी आयकल्ल्यो त्यो संगती जर तर हर एकलो क्रिस्तांव पाळीत जाल्यार आमी मिशनरी जावन दुसऱ्या दुसऱ्या गांवाक वयची गरज ना खंडीत जावन कित्याक म्हळ्यार हांगासर त्या लोकांन शुभ वार्ता परगट करचें काम करूंक ना ह्या तांचे वावर करूंक ना ह्या तांच्या तोंडान तांणी गाजोवंक ना जेजू जावन आसा आमचो सोमी जेजू जावन आसा आमचो सोडवणदार म्हणून तांणी तोंडान गाजोवंक ना बगार तांच्या कामांनी तांणी गाजयलें आनी त्या खातीर जशें तोंडान गाजयल्यार कितलें येता गे ताच्याकी चड वांट्यान तो लोक सांगता जमलो कित्याक ते म्हणटाले पळया त्या लोकाक कशीं तीं आसात एकामेका तांचे पैकी कोणूच गरजेवंत म्हणून ना सगळ्यांचो गरजो सुदारसून वेतात हा तर ही एक विचित्र संगत आयच्या दिसा आमी पळोवची तर आमकांय तांचे सांगता गेल्यार कशें जायत ही त्या मनशांची चिंतना जावन आसली आनी तशेंच ते तांच्या मेळींत दिसान दीस मेळोनूच आयले आनी बाप्तिस्मो घेवन तांच्या मेळींत मेळोन तो हिंड व्हड व्हड जातालो पयलें 100 उपरांत हजारांनी लोक तांच्या सांगता मेळ्ळो थोड्या तेंपा आदीं म्हज्या घरा म्हळ्यार आमच्या वाड्यांत खुरीस आसलो खुरीस एका घरांतान एका घराक पाशार करूंक आसलो मागणें म्हणून आनी दुसऱ्या घरांत आनी पावूंक आसलो तो खुरीस आनी त्या घरच्यांनी त्या खुर्साक स्वागत करूंक आसलो ते त्या वाड्यांत चलतालें हर एका वाड्यांत खंय खुरीस दिल्लो तशें चलतालो आनी त्या हांव आसल्या ह्या म्हजें घर आसल्या वाड्यांत म्हजो सैरो एकलो गुरकार जावन आसलो आनी तो सांगूंक लागलो अंकल आमचो फाल्यां
त्या घरात हांव त्या घराक खुरीस व्हरूंक पूण तो कोणाक स्वागत करतात पळय ती आयकणात तांणी हाडचोच तर आमच्या घराक खुरीसच हाडचो नाका तांणी अशें म्हणटात. कितें करचें अंकल म्हणालो तो. हांवें सांगलें कितें करचें आमी कालें करूंक जाता. जर तर खुरीसत एका घरात हांव आनी एका घराक या त्या पोलाण्या घरात हांव आमच्या घराक येवंक ती सोडनात जाल्यार तर मनशांक कसलें मोल आसा. खुर्साक जर तर मोल ना जाल्यार खुर्सार म्हजो जेजू म्हजो सोडवणदार म्हजे खातीर मेला जाल्यार आनी त्या गुर्ताचो त्या गुर्त जावन तो खुरीस जर तर आमगेर येता जाल्यार हांव ताका नाका म्हणटा जाल्यार त्या घरांत हांव म्हज्या घरा येवचो नाका म्हणटा जाल्यार म्हजी क्रिस्तांव जिणी कसली. म्हजो जेजू कोणाक हांव जेजू म्हणटा आनी तो खुरीस कसल्याचें एक रूपकार जावन आसा म्हाका गी म्हूण विचारलें ताचे कडेन. देखून कितें करताय तूं आतां म्हूण विचारलें ताचे कडेन गुरकारा कडेन. तो म्हणलो अंकल हांवें अशें चिंतलां तांच्या कोणाच्या घरा आसा तांच्या घरांत हांव आनी एका घरा वचोंक इल्लेशें सुत्तूक आनी येवंक जाता तांच्या घरा व्हरूंक थंयच्यान उपरांत त्या घराक हाडूंक म्हूण केलां. कितें करचें आमी एडजस्ट करचें पडटा न्ही गे अंकल म्हणालो तो. वय सांगलें हांवें वय आमी एडजस्ट करचें पडटा जेजू खातीर एडजस्ट करचें पडटा. जर तर तांकां मोन ना जाल्यार तांकां एडजस्ट करूंक नाका जाल्यार आमी वाड्याच्या गुरकारान वाड्या घरांनी थोडें एडजस्टमेंट करन त्या घराक खुरीस पाबो जाय म्हणल्यार त्याच एका बऱ्या मोनान आमी त्या घरांत आनी एका घरा वचून वाया तो खुरीस येवचे बरी पळयल्यार तांकां एक खुरीस मेळटलो म्हणलें आमकां सत समजता. त्या खातीर तशें करचें बरें जायत कोण ना म्हणलें हांवें ताका आनी तांणी तशेंच केलें. आतां म्हजें एक सवाल. जर तर खुरीस म्हज्या सोडवणदाराचें एक म्हजी सोडवण केल्ल्याचो रूपकार जावन आसा एक खुरीस आनी त्या खुर्साक म्हज्या घरांत तांणी हाडनो जो म्हणल्यार हाचो अर्थ कितें जाता. म्हाका आनी ताका समाना सोडया पूण म्हाका आनी जेजूक कांय पाड जावंक ना मू अशें पळयतना जेजूक आनी त्या कुटुंबाकी सोमानागी कोण ना म्हूण गोत्तू ना म्हाका. जेजूक आनी त्या आनी एका कुटुंबाकी सोमा आसा गी ना गी तें गोत्तू ना म्हाका. जाल्यार तांणी खाण गेला आनी ती हाडूंक तयार आसात पूण ही घेवंक तयार नात. तसलो एक संदर्भ तो एका खुर्सा खातीर हांव त्या मनशान म्हज्या घरा येवन जो म्हणटा. आमच्या वाड्यांनी जमत जाता त्या दाळे हें खंतार आमी म्हणटा एका मनाची एका काळजाची आनी तें खंतार म्हणून आमच्या मागण्याची या आमच्या त्या जमतीची सुरवात आमी करता. पूण मस्तू जाणां पळयतना एका मनाची नात एका काळजाची नात. आनी थोडे फावटी आमी पळयता त्या घरांनी त्या घरा पर्टिक्युलर घरा कोण थोडी कुटुंबाची येवंक तयार नात. जमत वाड्याची आनी त्या घरा केल्या देखून त्या घरा येवंक तयार नात. आनी तसलें जावन आसा आयच्या आमच्या क्रिस्तांव जिणेचें एक विरोधाभास. आज ताच्या घरा जमत जाल्यार हांव वचना कित्याक म्हळ्यार तो म्हाका जायना. या आज हांवें थंय वयचें म्हाका समान दिसना आनी ती जावन आसा आमची भास. आज मोगाच्या भाव भयणीनो एका काळजाचो आनी एका मनाचो तो मेळ जावन आसलो आनी तशें आसतना तांणी एकामेका सांगता जी येल्लें पळोवन त्या सुरविल्या क्रिस्तांवांचो सबार लोक तांच्या मेळींत मेळ्ळो आनी सुरवेच्या दिसात 3000 जण सांगता तांच्या मेळींत मेळ्ळे. ताच्या उपरांत पळयतना 5000 जण तांच्या मेळींत आसले. तर तांणी वचून शुभवार्ता परगट केल्ल्यांत तांणी कांय सांगता आयिल्ले न्हय. ओये पेद्रू जुआम आनी आपोस्तल वचून शुभवार्ता परगट करताले जेजूक परगट करताले. जेजू आमचे खातीर खुर्सार मेल्लो आनी त्या जेजूक देवान अति उंच उबारला.
ते सांगून ते येताले आनी जेजू जावन आमचो सोडवणदार म्हणून आनी ते आयकल्यारी आयकना जाल्यारी हांची जिनी पळोवन तांच्या मेळींत मेळिल्ले कितलेशे हजार जाण. आज मोगाच्या भाव भयणीनो, असल एक खंयच्याय एका फिरगजेंत सुरू जायत जाल्यार असली एक क्रांती कशें जायत चिंतात. हो त्या फिरगजेंत कोणी कितें म्हण गरजेचें म्हण कोणी नात. सगळ्यांच्यो गरजो सक्कड सुदारसितात. कितल्या अपुरबायने गे नाका एका फिरगजेंत नाका एका वाड्यांत जर तर वाड्यांत एक 15-20 कुटुंबात ती 20 कुटुंबां एका मनाची एका काळजाची जावन जर तर सांगाता येती जाल्यार सांगाता येवन तांच्यो गरजो एकामेका सुदारशीत जाल्यार एकामेका गरजेवंत म्हण कोणी ना जाती जाल्यार ते दाळा त्या वाड्याच्यांक पळोवन उरले वाडे तांचो फाटलाव करन येतली खंडीत जावन. पूण आमकां ते पुरा संगती नाकात. ते पयल्याच्या क्रिस्तांवांक जालें आमकां ना. आमकां हांव आनी म्हजें आसल्यार जालें म्हाका दुसऱ्यो खंयचेय गरज ना. आतां चिंत्या आसली एक दीस आयलो असलो एक संगत जाली. अंबानी आनी अदानी तांचे कडेन इतली ग्रेस काय आसा. आमच्या सगळ्या इंडियाच्या लोकांक कोण बिलो पॉवर्टी लेवल आसात पळय तांकां जर तर तांणी एकामेका वांटून दिलें जाल्यार सगळी एबव पॉवर्टी लायन येतात येवयेत म्हणून. आनी कोणी तांचे मदें गरजेवंत आसचो ना म्हणून. म्हळ्यार तितली ग्रेस काय त्या दोगां कडेन आसा. दोगां कडेन म्हणणी आमचे मेंगळुरान जाल्यार सवार आसात आनी असले सवारांक इल्लेशे एक आनी एकल्याक कुमोग करची इल्लेशी भास आसा जाल्यार ते दाळा इल्लेशे ताका दिव्या, इल्लेशें त्या दुर्बळ्याक दिव्या, इल्लेशें त्या गरजेवंताक दिव्या. कित्याक म्हळ्यार म्हजे कडेन आसलें म्हाकात खावण कांय मुग्दोंचें न्ही, म्हज्या भुरग्यां बाळांकी आसा आनी 3 तकल्यो पर्यंत केलें जाल्यार बसून केलें जाल्यार मुग्द ना तें. तर तें कित्याक दवरून हांवें कुसयचें. ताचे बदलेक म्हजो एक सांगाती आसा, म्हजो एक शेजारी आसा आनी एक शेजारी आसा. ताच्या भुरग्यांक शिकोवंक ताका तांक ना आनी तांकां घालूंक वस्तूर ना, तांकां रावोंक घर ना. तशें जाल्यार तांकां इल्लेशी कुमोग केल्यार कशें जायत. ते दाळा ते म्हजें मन म्हजें काळीज तांचे सांगाता आसा म्हणलें खंडीत जावन रुजू जातलें. म्हज्या कार्या वरवीं हांवें वचून शुभ वार्ता परगट करचे तोंडान परगट करी जाय म्हणना. बगार म्हज्या कार्यान हांव तें परगट केल्लें बरी जातली. आनी ते दाळा म्हाका पळोवन उरलोलो की तांच्या पर्सांतले इल्ले काडून आनी एकल्याक दिवंक तयार आसतले. तर मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां कित्याक साद ना. आमकां आनी एकल्याक गरजेवंताक दिल्यार आमचे कडेन उणें जायत गी खंडीत जायशें ना. खंडीत जायशें ना. बगार जेजू ताका भरती करन आमकां 100 पाटी दिता. कित्याक जेजूनच तें बसयलां 100 1000 तो पाटी दितलो. आनी हांगासर सांगलां तांचे पैकी गरजेवंत म्हूण कोणूच नातलो. भुंयबाट गरदार आसलेले आपणाची पुरा विकून मेळ्ळलो दूड हाडन धर्मदूतांच्या पांयां तळा दवरताले. धर्मदूत हर एकल्याक तांचे तांचे गरजे प्रमाणे वांटून दिताले. आनी थंयसर एका मनशाचें नांव सांगलां बारनाबास. म्हळ्यार बुजवून दितलो म्हणून ताचो अर्थ. बुजवून दितलो म्हळ्यार भविश्यांत ताणें हांगासर दिल्लें कितें केलां तें आमकां सांगलें. आपलें शेत ताणें विकलें आनी मेळ्ळलो दूड हाडन धर्मदूतांच्या पांयां तळा दवरलो. तो एक बुजवणे सो आंज जावन उरल्या लोकांक परगट जालो. त्या बारनाबासाक पळोवन भोवशा उरल्यांनी तांचे गादे भुंयबाटा विकून त्या दुर्बळ्या लोकांक दिलें जाय जय. त्या आपोस्तलांच्या पांयां तळा दवरलें जाय जय. तर आज मोगाच्या भवानी मोगाच्या भयणी म्हाका देवान दिलां जाल्यार ताच्या उदारपण दिलां, ताच्या काकुळतीन म्हाका दिलां. तर म्हाका दिल्ल्यांतलें इल्लेशें हांवें वांटून दिल्यार देव म्हाका बरें करिसो ना गे. तर आज तुमीच चिंता,
तुमच्या शेजारा कोण एकलो तांक नातलो आसा, कांय एक गरजेवंत आसा, दुर्बळ आसा, ताका इल्लेशी कुमोक करयांगी आमी. भेटैता बापा उंडोवाय तुका दयेन तुगे काणी कामची तुका ती मान बोंदी उंडोवाय नाडू जेजू क्रिस्ताच्या मासारता बदल म्हणून मागता. मोगाळ भाऊ बहिणीनो, हे आमचें बलिदान सर्पदुदरा देवपाक मानता तसलें जावन मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या नाक्या पयसुबेच्या देवा सर्वेस्पर मानून घे. सरस्परा घेवन धर्मदुता सांजुदान आपणाक आपणे आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सोडवण परगटोवंक संतोषान आपलो जीव करचिलो आनी रगत वारयलें. तीच सोडवण आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता. ती आमच्या सोडणीच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दी, क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदुदर आनी सासनाच्या देवा, सर काळी आनी सर थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रायची कुणां जावन ह्या संवसारान सदां उरच्याक आनी सर्गींची शिकोवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदुतांचे बुन्यादीचेर तीर आनी गट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबारान सांगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवी पवी दळबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उसळगी तुका जय, उसळगी तुका जय, उसळगी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. उसळगी तुका जय, उसळगी तुका जय, उसळगी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्रकार म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट म्हणून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी स्मेस घेया आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेया आनी हांतलें पियेया, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें भोगसाणें मेळच्याक
तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हे म्हज्या वडा साक करा. भावार्थाचो गोड परगटुया. सुमी जेजू मेरो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंड आनी सडवणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुन्हा जीवनपणाचो बरवो सुदरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मई पसान तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कामरिये देवाचे माये सांगता बगेवन झुजय तिचो पती बगेवन दमदुतां सांजू दुतात देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांतो दी आनी त्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत चौकसाय आमकां दी. सर्गींचे माग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान एकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकातांतली वाटाय. पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी कोटान सांबाळ. तुजी येतान राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. समेची शांती सदां काल तुमचे सभे आसो. तुमचे सभे आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. समयान जेजू क्रिस्ता तुजी कुडन रगत सांगता आमी येता आमच्या आमच्या जडटणी त्या स्थळान जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्यान कुडन गेलो ही देवाची शिळी संसाराचे पाप करता ती शिळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सर सुभागी. तुमचे भितर आमच्या म्हाका फवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू तुये काळजा तुये
करूंक तुये तुझे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या लागी ये तू वेगी लागी ये तू वेगी तुझा नासाय उजवा काळो पयस धांवडांचो मोरणा काळोख निवळा आमार जिवीत लाभोसो उजवाड पाकय जिवीत लाभ सगळी निवासात पावय उजवाड पाकय जिवीत लाभय सगळी निवासात पावय जेजू तुये काळजा तुये बिडार करूंक तुये तुझे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या लागी ये तू वेगी ये लागी ये तू वेगी प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा बगेवन जुता देवाच्या जैतेवंत मरणा पसत ह्या नव्यानाच्या दिसा हो संस्कार आमी संभ्रमला तांतून घेतल्या जेजूच्या तुज्या पुताच्या महिमेवंत कुडी रगता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर आनी ताचे भाशेन मरा पर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां थीर करून दवर हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं. आमीन. समेस्त आमी बसया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो परत एकवटी ह्या पवित्र थळाक हांगासर जमलेल्या तुमकां सुमेस्तांक हांव मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा. हरी एका मंगळारा हांगासर पावणे 8 वरार तेर्स 8 वरार मीस नोवेन सक्रामेंताचें आराधन आसा. उपरांत 10 वरां कुमसारां 10:15 वरां तेर्स 10:30 वरार मीस नोवेन सक्रामेंताचें आराधन. उपरांत आयिल्ल्या सर यात्रिकांक जेवणाची वेवस्था आसा. स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू घेवयेत. गरजेक पडचे बूक स्टॉलांत आसात. थोड्यांनी म्हजे लागीं विचारले आसा इनफिलिंग ऑफ द होली स्पिरीट पवित्र आत्म्यान भरचे ते थोडे बूक हांवें हाडल्यात. इंग्लिशांत जाल्यार इंग्लिशांत आसात कोंकणींत आसात. हर एक दीस सकाळीं आमचो दीस प्रारंभ करतना आमचें समर्पण करचें आनी वायट संगतींत हांव आमी कशें अलग रावचें आनी तांचो सुटका तांचो मागणी आसात. दैवी काकुलतीचो तेर्स तांचो मनसोकेचो आनी इतर मागणी आसात. कोणायकी जाय जाल्यार ते बूक स्टॉलान मेळटात. डिवायन मेडिसीन गांठीदुखी गॅस्ट्रीक भुरग्या पिड्याक संबंदी वखदां ऑफिसान तुमकां मेळटात. ती घेवन ताचो फायदो तुमी सोडयेत. मिसाची ते सवां कोणाकी दिवंक आसा जाल्यार दफ्तरान दिवची. कावन्सिलींग तुमच्या इतर समस्यांक तुमकां आयकजय मार्गदर्शन गरज आसा जाल्यार हप्त्या मदें हांगासर फोन करून येवयेत. तशेंच आयचे दिसाय थोडो वेळ मेळोवंक अवकाश आसतलो. पूण शेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. ऑफिसान तुमी दिवचें. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावून तुमकां आमी आपोवन दिता. सगळें स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या कुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपाराचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी जल्मा दीस जुबल्यो कुमगार काजारां असली बरी घरी आसतना ह्या पवित्र ताळसो उगडा दवरा. त्या लेखा जेवणाक आदार दिया. सर भक्तिकां तुमचे खातीर मागतलीं आनी आमी विशेश जावन तुमचे खातीर मागतले. हांगासर आश्रयच्या बिल्डिंगाच्या क्लासरुमांत होमिओपॅथीक मेडिसीन लभता. होमिओपॅथीक दाक्तरां मोडबिद्रे आळुवास मेडिकल कॉलेजीची दाक्तरां नर्सां थंयसर आसात. त्या देखून कोणायकी हे मेडिसीन गरज आसा जाल्यार मेळोवंक अवकाश आसा. हरी एका मंगळारा हांगासर 9:30 ते 10:30 पर्यंत हे मिटींग चलतात.
त्या देखून कोणी तुमच्या पैकी वा तुमच्या कुटुंबान आम्हाला पियोवण्याक वळख जाल्ली आसात ह्या पिडेतावन सुडकाक गरज आसा जाल्यार एका मंगळारा हांगासर जावच्या ह्या मिटिंगाक हजर जाया त्या मारिपात खंडीत तुमच्या जिवितान बदलावन जातलें बरेंपण जातलें हें सभारांनी उसारलेलें सांगलें आसा त्या देखून हेरांकी ह्या मिटिंगाक येवंक प्रोत्साह दिवंक हांव तुमकां उलो दितां. आज जेवणाक स्पॉन्सर दिल्ल्यांची नांवां वाचून सांगतना तांणी मुखार येवन तुमच्या मानाची वात घेजय म्हूण तुमचे लागीं हांव उपकार मागतां. निकिता रियोन डिसोजा किनिवळी CA पास जावन काम मेळिल्ल्या खातीर अर्गां जावन उपकारी मनान आयचे दिसाचे नॉनवेज जेवण तांणी स्पॉन्सर केलां. तांणी मुखार येवन मानाची वात घेवची. तांचे सांगाता नांव नाका म्हण एक दाणी नित्यादार वाडो कीत रेहन आनी रियान क्रिस डिसोजा पुत्तूर हेराल्ड फेर्नांडीस निरोडे जर तर आसा जाल्यार मुखार येवची मानाची वात घेवची. दान दिल्ल्या सर्व दानी स्वामी उपकार बावरता हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची विस्तार आशिर्वादां तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर मागता. आणकी देव तुमकां बरें करून दी आशिर्वादांनी भरून दी म्हणून सर आमी बरें मागता. सर आमी दिबी गेल्या सांजू दुतात देवाच्या मानाक नवेन आमी चलोवन वरया. पात्रून सांजुता देवा आमची पासत विनाती पात्रून सांजुता देवा आमचे पासत विनाती पात्रून सांजुता देवा आमचे पासत विनाती बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भाव भयणीनो सर्गीचो आमचो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता बगेव जोता देव सर्ग राजान जेजूच्या जिवनपणाच्या महिमेत आसून आमचे बसो विनाती करता. सांजू दुता देवानेर सांबग प्रत्येक जण मुरी आमची सर्गींचे माय हांचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिपात आतां आमी सांगता मागया. सुमया जेजू क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो व्हडभाव तुका आमी आमचे मागणे भेटयता. तुका आनी धर्मदूत जोदूता देवाक आसलेल्या विशेष विश्वागरी आमी उगडास करता. भगवंता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. हे जेजू मनशाच्या कुटुंबांतय तुवें दाखोवच्या अपरमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लक्षिल्यान मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देवा बापाक निरंतर होगळाप लभता आनी सुमेस मनी देवाक मानवता. जेजू आमच्या भावार्थ वदेशी तूं आतां खरोच आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत म्हणटा. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे थंय देवाचो आनी पेल्याचो खरो मोग वाडय. आतां आमी बगेन जोतात देवाच्या विनवणेन तुजे मारिपात उबाच्यो गरजो आनी अत्रे तुज्या दैवीक कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलो म्हूण आमी बरवसता. ये जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सरमची पातयेनी आमी तुजे थंय दवरता. तुका जावं महिमा मान आनी वगळाप सदां सर्वदा आमेन. सांजू दुतात देवाक विशेष मागणे. ह्या संवसारी जेजूचो सैरो आनी धर्मदूत जावन आसलेल्या बगेव जोतात देवा ह्या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ. जेजू सोडवंदाराचो मोवाळ मोग तूं जाण जाल्लोय. ताच्या सोडवणेचे सुवार्थ तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीस कश्ट अडचणींनी सांपोवन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तूं केरिती शारती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरवसून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पोनशेता पातयेनी आयलां. सर आमी बसया. मोगाल भवनांनी भयणीनो आज सभा जननी तेसवां मागणी हांगासर दान दिल्ली आसात ती आतां वाचून सांगता. जर तर तुमची तेसवां मागणी हांगासर आसात ह्या घडये तुमी मागा. नाजाल्यार तुमच्या काळजा मनान कितें तेसवां मागणी घेवन ह्या पवित्र थाळाक आयल्यात. सांजू दुतात देव आसा ताच्या मजतीन असाध्य आसलें साध्य करचो आनी त्या देखून ह्या पवित्र थाळार जायतीं आजापां अद्भुतां एक दीस म्हणल्या परी घडटात. मोगाचें न्हू बरेंपण हांगासर वालता. त्या देखून ह्या घडये व्हडा पातयेनीन भक्तीपणान आमच्या गरजां खातीर आमी मागया. 18 जाणांक बरी भलायकी फावो जावचे खातीर, चौगांक आर्थीक समस्येदां सुटका मेळचे खातीर, 12 जाणां बऱ्या सांबाळाचें काम फावो जावचे खातीर, तेगांक भुरग्याचें देणें फावो जावचे खातीर, तेगांचें मन परिवर्तन जावचे खातीर, चौगांक BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावचे खातीर, दोगांनी हाती धरतलें काम पोंता पावचे खातीर,
8 जाणांक बऱ्या कुटुंबाची सैरीक फावो जावचे खातीर, तेगांक गॅस्ट्रीक आनी एसिडिटी पिडा गूण जावचे खातीर, दोगांक दुश्टगायचे समस्या परिहार जावचे खातीर, एकल्याचे फ्लॅट बरे आम्हाला विकून वयचे खातीर, एकल्याचे थायरॉयड पिडा गूण जावचे खातीर, दोगांचे PCOD प्रॉब्लेम गूण जावचे खातीर, 6 जाणांचे कॅन्सर पिडा गूण जावचे खातीर, 8 जाणां परगांवान बरें काम मेळचे खातीर, 6 मतीक समाधान फावो जावचे खातीर, एकल्याक माठ मंत्रांतले राखून व्हरचे खातीर, दोगांक एलर्जी कोंकली आनी शेळ गूण जावचे खातीर, एकल्याक टॉफेल एग्जाम बरें बरोवची कुरपा मेळचे खातीर, एकल्याक घराचें काम सुरवात करूंक कुरपा मेळचे खातीर, एकल्याक घरांत आमोरी आनी मागणी म्हणून कुरपा मेळचे खातीर, एकल्याक घोव बायले मदें समाधान आसचे खातीर, एकल्याच्या मतींतले टेन्शन आनी बेजाराय पयस वयचे खातीर, एकल्याची फायल्स पिडा गूण जावचे खातीर, एकल्याक इंटरव्यू बऱ्यान फेस करूंक आनी पास जावची कुरपा मेळचे खातीर, एकल्याक स्किन एलर्जी गूण जावचे खातीर, दोगांक 2 कुटुंबां एक जावंक आनी मोगांक जिवची कुरपा मेळचे खातीर, 20 आनी 4 जाणांक तांच्या प्रत्येक इराद्यांक ते सांग खातीर मागोवंक सांगला मोगाचें न्हू. तशेंच एक हिंदू भाव ह्या पवित्र ताळाचे विशेष भक्त आसा, ताका डायबेटीक पेशंट, तशेंच ताचें हाडांत इन्फेक्शन आसा, ताचें एक बोट काडलां आनी एक बोट काडीचें म्हणटा दाखतेर, पूण ह्या पवित्र ताळाचेर पाती येवन आसतना विशेष तरान मागोवंक सांगला. ह्या आक्रिस्तांव भावा खातीर आमी विशेष तरान मागया मोगाचें न्हू. मायकल, शारोन आनी सावियो फेर्नांडीस तांच्या भलायके खातीर मागोवंक सांगला, तांचे खातीर आमी मागया. फादर डिबीन ताच्या बऱ्या भलायके खातीर, ताचो जल्म दीस आज ताच्या भलायके खातीर मागोवंक सांगला. देवादीन मतायस सेरावो, विल्सन सेरावो, विल्प्रे सेरावो तांच्या आत्म्या खातीर मागोवंक सांगला, मागया. विना रोड्रिगस ताच्या बऱ्या भलायके खातीर मागोवंक सांगला, ताचे खातीर मागया. ॲलन लस्रावदो आनी एलिटा डिसिल्वा भुरग्याच्या देण्या खातीर आशेदाद देवान तांचे काकोल्त करूं, भुरग्याचें देणें तांकां प्राप्त करचे खातीर मागोवंक सांगला, तांचे खातीर आमी मागया. विल्सन वास आनी विरावास तांच्या लग्न आसो 22वो वार्षिक आसो, तांचे खातीर मागोवंक सांगला, तांचे खातीर मागया. हिल्डा आमच्या भयणीक बरें काम फावो जावचे खातीर मागोवंक सांगला. एरन म्हणलो एकलो भुरगो, ल्हान भुरगो कुटुंबान मस्तो हट्ट जावन आसा, आवय बापायनी सांगलें आयकना, कितेंय तांचे विरोध वेता, त्या देखून ह्या भुरग्याचे हट्ट वेच्या खातीर भलायकी बरेंपण ताका लाभचे खातीर मागोवंक सांगला. आनी एक 70 आनी 4 वर्सांची आमची मालगडी भयण, तिची मेमरी पावर वा मेमरी सकत उडास सकत गेल्या, परत तिका भलायकी ती मेमरी पावर फाटी मेळचे खातीर मागोवंक सांगलें. ह्या भयणी खातीर मागया मोगाचें न्हू. ह्या सगळ्या कुटुंबांत नासमाधान आसा, तांचे मदें राग द्वेश आसा, तो सगळो पयस सरून त्या कुटुंबांत शांती समाधान राज जावचे खातीर आमी मागया. एक तरणाटो ताच्या सैरिकेच्या बाबतींत जायतें टेन्शन करना आसा, त्या टेन्शनांतले सुटका मेळोवन सरकी विसोवन ताच्या जिवितान करच्या, ताच्या मतीक उजवाड मेळच्या, सोमी ताका सरकी वाट दाखोवचे खातीर ह्या भावा खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू. आनी हांगासर सबाज जाणां येतात. विल्सन डिसोजा म्हणलो आनी एक भाव स्ट्रोक जावन ताची एकूस गेल्या, ताच्या भलायके खातीर मागोवंक सांगला. फिजिओथेरपी जावन आसा, विशेष तरान सोमयान ताका आपोवन सोमयाची गूण करची सकत ताच्या कुडींत वाळोवन पुर्ती भलायकी ताका मेळचे खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू. सबाज जाणां ह्या पवित्र तळाक येतात, मागोवंक सांगतात. सबाज जाणां मेसेज धाडटात, फोन करून सांगतात. ह्या पवित्र तळाची जायतें भक्तीपण साबारांक आसात. ह्या दिसांनी जायतीं हांगासर भक्तिकां यात्रेक पयना घेवन मागोवंक सांगतात. हर एकल्याची त्या सावां ह्या घडये सांगाता घालया. आमी उबारण दिवया सांजूद देवाच्या मजतीन सोमयाच्या पांयां ताळांनी मागया मोगाचें न्हू. सोमयाची खुशी जारी जावन दी, तांणी आशिल्लें बरेंपण ह्या भावनांच्या जिवितान लाभोवन दी. सोमी तांकां आशिर्वादीत करीत म्हण आमी भावार्थान पातयेनी आजच्या सांगता आमची त्या सावां मागणी उबारण आमी मागया मोगाचें न्हू. अरदान तुका सोमयान जेसू, वंदन तुका सोमयान जेसू, महिमा तुका सोमयान जेसू, स्तुती तुका सोमयान जेसू, प्रणिपा तुका सोमयान जेसू, जय जय तुका सोमयान जेसू. हालेलुया 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 हालेलुया. मोगळा जेसू आज वडा पातेनी भवार्थान ही बावंडा ह्या पवित्र तळाक आयल्यान गांवांत तशें परगांवांत जावन सबाजनांनी तांची ते सावा मागणी सांजूदाच्या मजती महिमा तुजे थंय उबारूंक दिल्यान आज ही सक्कड मागणी हांव तुज्या पांयां तळा सांजूद देवाच्या मजतीन समर्पण करता.
सुमिया जेजू तुका असाध्य म्हणल्यार खंयचेंय तुझे अगणित सगत कृपा विशेष जावन आसा तर ह्या पावंडांतय तुझे काकुलत वाळय तुझी मजत दाखय तांणी आशिल्लें बरेपण तांच्या जिवितान तांच्या कुटुंबा जिवितान तांणी मागल्या हरी एकल्याच्या जिवितान लाभय तुझी सगत कृपा ह्या घडये वाळय बरेपण दी बरी भलायकी बरें समाधान संतोष बरें काम बरी सैरीक तांणी आशिल्लें बरेपण तांच्या कुटुंबांत हरी एका सुवातेन तांकां लाभ दी टच देम लॉर्ड जीसस ब्लेस देम लॉर्ड जीसस anoint them Lord Jesus may your mighty power flow into them Lord Jesus touch heal them Lord Jesus heal them Lord Jesus may your healing power flow touch them Lord Jesus bless them Lord Jesus bless them Lord Jesus anoint them Lord Jesus hallelujah 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 Jesus touch them Lord Jesus heal them Lord Jesus heal them Lord Jesus heal them Lord Jesus bless them Lord Jesus hallelujah 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 सकड़ा मी दिमी घालया म्हज्या मतीर काळो कान्न म्हजो भावार्थ दंडोळंक पेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या अपोस्तली पदवेन पयस धांवडे हे वर्त्या सांत हांव म्हज्या काळजाचे गुंडायतावन हांव तुका उलो मारतां आशा सांडल्यान बरोवस दिवचे केरे देणे तुका देवान दिला म्हजे जिणयेचे कांटे गुंटे म्हज्या काळजाचे कोर्सान हांव तुका भेटयता तुज्या मोवाळ माई पासे नांवा तेगे तूं म्हाका मोगान आदसून सुदासून व्हर हांवें व्हडा पातेनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दी अशें आमच्या सुमिया जेजूचे महिमे वंदना तुजे मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमेन एक घडीभर आमचे दोळे धांपिया ह्या पवित्र थाळार आमी आसा हांव मोगाचें नांव विशेष कुरपेचो जागो हांगासर आयिल्ल्या मारिपात मतीक समाधान संतोष भलायकी बरेपण मागल्लें देणी लाभतात आशिर्वादां वालतात एक घडीभर धन्या देवाक आमी अर्गां दिवया संजुदता देवाच्या मजतीन हांगासर वालच्या बरेपणा खातीर मेलच्या बरेपणा खातीर घरच्या अजपा अद्भुतां खातीर धन्या देवाक आमी अर्गां दिवया तसो उपकार आठोवया मोगाचें न्हू एकल्याक कॅन्सर रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्या खातीर अर्गां दिता 100 परगांवांत बरें काम मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दितात 100 जाणांक बरी भलायकी फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दितात एकल्याच्या मतीक समाधान फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दितात एकल्याचे प्लेटलेट्स काउंट्स नॉर्मल जाल्ल्या खातीर अर्गां दिता 8 जाणांनी मागलो प्रत्येक उपकार तांच्या जिवितान मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दितात आमचे भयण सीएंत पास जाल्ल्या खातीर काम मेळिल्ल्या खातीर ते अर्गां दितात ह्या सक्कड भावना सांगता आमच्याय जिवितान देवान करच्या सक्कड बरेपणा खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया देवाचो उपकार आठोवन आमी सांगता गावया अर्गां दिता जेसू हांव अर्गां दिता जेसू म्हज्या काळजा हांव अर्गां दिता जेसू हांव अर्गां दिता जेसू हांव अर्गां दिता जेसू काळजा मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त भावना बसो देवा लागीं आतां आमी विश्वासान मागया सर्वेस्परा आमकां वायटांतली आनी अणवारांतली निवार सर्वेस्परा पिडेस्त जाल्ल्या आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळो कर सर्वेस्परा पिडेस्तांची सेवा करच्या समर्पीत जाल्ल्या दाक्तेरांक नर्सांक आनी सेवकांक पाव सर्वेस्परा सकड पिडेस्तांक ताळणी आनी पातकांतली निवार सर्वेस्परा तुज्या मनियरेनी हात दवरच्या पिडेस्तांक जिविताची बर्ती भलायकी आणि कुडी आत्म्याची गटाई दी सर्गीच्या बापाईचे दिसा आमी आयकले आमच्या भाव भयणीची सत्य संवाद जारी कर संजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणयेंत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर सर्गीच्या बाबा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विसारलेलेंचे ते संवाद आमी तुका समर्पण दिता तुजी कशी वयता ती सत्य संवाद तूं जारी कर म्हूण आमी मागता मोगळा बापा गांवांत तशें बर गांवांत फावतें काम नासतना कश्टांच्या सर तुज्या भुरग्यांची काकूट कर तांकां बरें काम फावो कर तांचें जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता दयाळ बापा फावो ती जिणये सांगाती मेळनासतना कश्टांच्या सरमच्या भाव भयणीचेर तुजी दयाळ दाखय तांकां बरे जिणये सांगातीन मेळोन बरें कुटुंबांत जिवीत जियोवचें देणे फावो कर म्हूण आमी मागता सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशेतेल्या सर काजारी जोड्यांची बिरमोत पाव तांच्या काजारी जिविताचे मोगाचे फळ भुरग्याचे देणे तांकां फावो कर तांचो संतोष सडय आनी वाडय म्हूण आमी मागता सर्वेस्परा आख्या पवी सभेक भारती पवी सभेक तुज्या पांयांतळ समर्पण करतना
आख्या पवित्र सभेक पापा फ्रांसिसाच्या काळजा सारको एक खरो गवळी एक बरो पाप सैब आमकां लाकय आनी भारतीय पवित्र सभेक सकड वायटा विघ्ना अवघडांतले दगदोनांतले राख सांबाळ म्हूण आमी मागता. आयकमचे प्रार्थना येसुम्या. सर्वेस्परा विविध गांवांनी देशांनी मिशनरी वावरकरच्या सकड धार्मीक भाव भयणीक तुज्या पांयां तळा विशेष तरान समर्पण करता. तांच्या मिसांव वेळार तूं तांकां सांगात दी आदार दी. कश्टा दगदनी वेळार तुजो आदार निरंतरी सांगात लाभय. तांकां बोळ भलायकी बरेपण दी. तुजो वावर तुजे मिसांव तांणी धैर्यान करूंक तांकां करपा आदार दी म्हूण आमी मागता. आयकमचे प्रार्थना येसुम्या. मुरये पिडेस्तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात. आमची मागणी आयक. नमारणीये काकुदीचे माये नमनमच्या अमृदनी भरोशा तुका आमी लो मारता. आमी परते सेवेची बाळकां या तुका ज्या कोणात आसता आस्कार उस्कासून आमी तुका आरुदान करता. तर तूं आमचे शेकाये ते तुजे गांवचे दोळे आमचेर परते आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे उजे सदैव पॉल जेसू आमकां दाखय. हे दाहळे मगळे दुलोबी औंकारी मरिये ह्या घडये पिडेस्त भावंडां खातीर विशेष तरान मागया मोगाचें. तुमकां कितेंय पिडा आसा जाल्यार त्या पिडा आसल्या जाग्यार हात दवरून मागा. नाजाल्यार तुमचो हात उबारून जे कोण पिडेस्त भावंडां खातीर मागोवंक आशेतात तांचे खातीर ह्या घडये मागा मोगाचें. तुमचे कडेन कोणें तांचे पिडेंतावन सुटका भलायकी मेळच्या खातीर मागोवंक सांगलां तांचे खातीर विशेष तरान मागा मोगाचें. सोमयाची गूण करचे सकत सोमयाची दैवीक खाकोल्द तांच्या कुडींत वालच्या खातीर ह्या घडये आमी मागया. त्रिएक देवाची सकत करपा वळोवन दी. त्रिएक देवाक आमी महिमा मान आमी दिवया. महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजो क्रिस्ता आमकां सुडका सोडवून दिवच्या धाडलोय. महिमा तुका जेजो क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशा सैम घेवचे तितलो ल्हानवीक जालोय आनी सर आमचे पिडा शिडा गूण करून तुवें खुशी वेली. महिमा तुका देव पवित्र आत्म्या आमच्या बुजोवन धरा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गूण करताय. प्रार्थुया. दयाळ बापा आत्म्याच्या संकश्टांनी आनी मतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी कश्टांच्या तुज्या साकरा आनी साकणीचे दाल दिश घाल. तुवें रसल्या नंगा नवो जीव देन जिवा बरीत कर. अशें पातकांतली नितळ जावन पिडेशिनेंतली गूण जावन वेगीच आनी भलायकी जोच्या क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. सोम्याचे नावी आमचो आदार. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया. दयाळ सोम्या बोर त्यांच्या बुजोवन धरा. तुजी मीत मेरनातलेली दयाळाय आमी मागता. पिडे शिडेन कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे सदांच शांत समाधानान सांबाळून दीत. एकामेका चूक समजून आनी मनाभेद पयस करून एकामेका काळजांतावन बगसून जिवंक तांकां तूं आदार दी. आपल्या कश्टा वरवीं सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरीं जाल्या म्हूण बगून दी. तूं दयाळ सुमी सदांच तांचे संगता राव. तांची आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुका अर्गां दिवून दीत. जो जियेतान राज करताय ससनाच्या ससना. सर्वस्पर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोवन तुमकां मैपासान आनी काकोतीन वागोवं. दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं. देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपले बसवणे प्रमाणे संवसार सरापर्यंत आमचे संगता आसा. तो तुमचे सवे रावून तुमचें संरक्षण करूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावून तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या पाटलान तो रावूं आनी तुमचें राखण करूं. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरलें. तो तुमचें तें आसचें सर वायट बसमून उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आनी सर पदवीदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदां आसो. दिंबेर समीरव्या पवित्र सक्रामेंतांतल्या जेजूक आमचे मदीं ह्या घडये आमी स्वागत करुया.
मोकता सोमिया तू करगा दिता दनिया तुझो मोकता सोमिया तू करगा दिता दनिया तुझो मोकता तू करगा दिता मुझो सोमी मन मानून घेता तुझो मोकता तू करगा दिता मुझो सोमी मन मानून घेता मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा हालेलुया 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 आमचो सोमी जिवंत क्रिस्त या बहुपवित्र सक्रमेंतांत आसा. संत तोमासान ताका उलो मारलो म्हज्या सोमिया म्हज्या धनिया म्हज्या देवा म्हणून. तस्सो म्हजो सोमी आनी म्हजो देव ह्या बहुपवित्र सक्रमेंतांत खरोच जिवो हाजर आसा. मोगाच्या भावा आनी भयणी आराधन आमी करया ताका सरपडून ताका वंदिया. आमचें जिवीत असो सोमी आनी देव आमचें जिवीत असो धनी म्हणल्यार आमी वळखून घेवया. आमकां संपूर्ण तरान ह्या सोमियाच्या धनियाच्या देवाच्या पांयान ताळा समर्पण करया. मोगाचें न्हू आमचें सर्वस्व आमच्या काळजा मनांत जावन कालती आमी बळी जावन त्या धनियाक देवाक आराधन करया, स्तुती करया, नमान करया. म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हणून ताका आमी उलो मारया. आराधन हांव करता सोमिया सरपडून वंदिता धनिया. आराधन हांव करता सोमिया सरपडून वंदिता धनिया. आराधन हांव करता सरपडून वंदिता म्हजो सोमी मन मानून घेता. आराधन हांव करता सरपडून वंदिता म्हजो सोमी मानून घेता. म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. हालेलुया 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 हालेलुया. म्हजो सोमी आनी म्हजो देव मोगाच्या भावा आनी भयणी ताचे जिवंतपणा वरवीं आमचे सांगाता तो आसा. आमच्या हर एकल्या सांगाता तो रावता. ह्या देवाक स्तुती आमी दिवंक फावो, ह्या देवाक महिमा आमी दिवंक फावो. त्या देखून आमच्या काळजा मनांत हांव ह्या बहुपवित्र सक्रमेंतांत आसल्या ह्या जिव्या देवाक ह्या खऱ्या देवाक उंड्या रुपार ताचें दर्शन दिवच्या ह्या आमच्या धनियाक आमी स्तुती गावया, महिमा आमी दिवया. परत आमच्या काळजा मनांत हांव सातोमासाच्या त्याच उतरांनी म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हणून वळखून घेवया. या म्हज्या सोमिया बगार दुसरो सोमी ना, या म्हज्या देवा बगार दुसरो देव ना. हो जिवो देव खरो देव आमच्या संगत आसून आमकां हरी एकल्यागे जाणा आसचो, आमकां हरी एकल्यागे वळखचो, आमकां हरी एकल्यागे आमच्या नांवान उलो करचो, आमकां बरो करचो, आमकां बरें करचो. आमचो देव सोमी आमच्या संगत आसा.
त्या देखून ताची स्तुती करया, ताका महिमा दिवया. म्हज्या सोमिया म्हज्या धनिया म्हणून ताका आमी उलोवमान आमकांत संपूर्ण तरान आमचे सुख दूख, आमचे कश्ट बेजाराय, आमचे पिडा शिडा, आमचे समस्ये ह्या सुमयाचेर म्हज्या देवाचेर पातयेवन सगळें ताच्या पांयां तळा समर्पण करून ताची स्तुती गावया, महिमा आमी गावया. तुझी स्तुती गाता सोमिया, तुका महिमा दिता धनिया. तुझी स्तुती गाता सोमिया, तुझी महिमा दिता धनिया. तुझी स्तुती गाता तुका महिमा दिता, म्हजो सोमी मन मानून गेला. तुझी स्तुती गाता तुका महिमा दिता, म्हजो सोमी मन मानून घेता. म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. हालेलुया 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 Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. We adore you, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. मोगळा जेसू या पवित्र सक्रमेंतांत या उड्या रुपार तुली पोवन आसाय. तो म्हजो सोमी जिवंत क्रिस्त म्हणलें ह्या घडये हांव वळखून घेता. म्हज्या काल समानांत हांव न्हू तुका हांव आराधन करता, स्तुती करता. तुज्या जिवंतपणा वरवीं तूं म्हजो सोमी आनी म्हजो देव जालाय. म्हज्या सांगाता तूं आसाय म्हणलें हांव वळखून घेता. म्हज्या काल समानांत हांव सरपडून तुजी स्तुती करता, तुका महिमा दिता, तुका हरगां होगळाप दिता, तुका हांव नामान करता. ह्या आराधना वेळार संपूर्ण तरान हांव तुका शरणागत जाता. म्हाका संपूर्ण तरान तुज्या पांयां तळां समर्पण करता. ह्या पवित्र थळाक हांव आयिल्ल्यान तुज्या पांयां तळा म्हाका तूं तुज्या पांयां तळां समर्पण दिता. म्हजें सुख दूख तुका समर्पण करता, म्हजें कश्ट दूख तुज्या पांयां तळां समर्पण करता, म्हजी पिडा शिडा तुका समर्पण करता, म्हज्या कुटुंबाचे कश्ट दूख बेजाराय तुज्या पांयां तळां समर्पण करता, म्हजें एक स्वरूपण तुका समर्पण करता, म्हजे हरी एक हाटा बिटे हांवें भोगचे तुज्या पांयां तळां समर्पण करता. म्हज्या काल समानांत आसलें टेन्शन तुज्या पांयां तळां समर्पण करता. कित्याक तूं म्हजो सोमी आनी म्हजो देव. म्हाका वळखून सो, म्हाका समजून सो, तूं म्हज्या सांगाता आसचो तूं म्हणल्यार वळखता. सर्वस्व तुज्या पांयां तळां समर्पण करता. तुजी बुजवण आशेता, तुजो सांगात आशेता, तुजें धैर्य हांव आशेता. तुजो सांगात म्हाका दी, तुजो आदार म्हाका दी, तुज्या कुरपे बेसावांनी म्हाका नेटय सोमिया. म्हज्या सांगाता राव सोमिया, म्हज्या सांगाता राव सोमिया. सोमिया तुका जावं आराधन महिमा, सोमिया तुका जावं नामान स्तुती, तुका जावं हरगां होगळाप आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं आमी बसया मोगाचे न्हू. जुवांचो वांजेल अध्याय 20 वाक्या 19 आमी पळयलें जाल्यार सीस सांगता आसलें बियान खांगाल देदेस्पो जाल्ले जेजूच्या मरणा उपरांत मोगाचे न्हू. आनी जेजू येता तांचे मदेगांत उबो रावता आनी म्हणटा शांती तुमकां. मोगाचे न्हू, जिवंत क्रिस्तान आमकां हर एकल्याक दिवची शांती समाधान. मोगाचे न्हू, आमच्या कावजेने वेळार बेबिरांते वेळार आमच्या एक स्वरूपणा वेळार तो जिवंत क्रिस्त आजार जाता, खरेपणी आमच्या सांगाता रावता शांती तुमकां म्हणटा मोगाचे न्हू. आनी ह्या जिवंत क्रिस्तान
ताजे शिसांक ताजे हात दाखयले, ताजे कडवळ दाखयलें, ताजे गायी पळोवंक उलो दिलें आनी तो वळू ह्या सिसांनी जेजूची वळख धरली मोगाच्यान. आनी वाक्य 20 म्हणटा सोमयाक देखताच सीस संतोषान भरले. सोमयाक देखताच सीस संतोषान भरले मोगाच्यान. आज सोमयाक आमी पळोवन आसा. त्या दिसा जिवंत क्रिस्ताक सिसांनी पळयलें. आज आमी त्याच जिवंत क्रिस्ताक ह्या भोव पवित्र येवकरिस्तांत पळोवन आसा मोगाच्यान. ताचे मुखार आमी आसा मोगाच्यान. आमचे हर एकल्याची काळजां मनां संतोषान भरा जाय मोगाच्यान. कश्ट दूख आसा, बेजाराय पिडाशिडा समस्या आसात, एक न्ही आनी एक उणेपण हर एकल्या तें आसा मोगाच्यान. आमकां हर एकल्याक टेन्शन आसा, हर एकल्याक ना समाधान आसा, नातुरलो कोणी ना मोगाच्यान. पूण सोमया सांगाता आसतना आमची काळजां मनां संतोषान भरा जाय मोगाच्यान. कित्याक आमी आमकांत संपूर्ण तरान ताच्या पांयां तळा समर्पण करतना त्या जिवंत क्रिस्ताची शांती आमचे भितर आसा जाय. ताचो संतोष आमचे थंय आसूंक जाय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो. तेदून कीर्तन 62 वाक्य 5 ते 7 म्हणटा देवा थंय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा. तो एकलोच म्हजो बरोवसो, तोच म्हजें काडाप, म्हजें तारण, म्हजें खोटें. ताचे थंय एकल्या थंय मात्र आमकां संतोष शांती मेळटा मोगाच्यान. उरले खंयी मेळना मोगाच्यान. त्या देखून तो देव मनीस जाल्लो, ह्या संवसाराक आयिल्लो मोगाच्यान. देव मनीस जावन ह्या संवसाराक आयिल्लो उद्देश ताचो. त्या देखून आयच्या वांजेलांत आमी आयकल्लीं उतरां सर्गींतावन आयिल्लो देवान आयिल्लो मनशापत शिवाय हेर कोणी सर्गी सोडून गेल्लो ना. तो एकलो ह्या संवसाराक आयिल्लो आमकां शांती समाधान दिवच्याक, बरोवन ओमतोच्या मापान तो सूख संतोष दिवच्याक तो मनीस जाल्लो, ह्या संवसाराक आयिल्लो आनी परत तित शाश्वीत शांती आमी भोगच्या खातीर सर्गाक सोडून गेल्लो. आनी तो म्हणटा जशें मोइजेन आरण्या सोरपाक उबारलो तशें मनशापताक उंच उबारूंक जाय. तवळ ताका सत्मंतल्या हर एकल्याक सासणीक जिवीत मेळटलें. त्या देखून आमकां बरोवन ओमतोचें जिवीत दिवच्याक आयिल्लो, तेंत बरोवन ओमतोच्या मापान जिवीत दिवच्या कुर्साक वेंग मारली आनी त्या कुर्साचेर ताकाच उंच उबारलो मोगाच्यान. आमचे खातीर जिवीत त्याग साक्रिफीस केलें आनी त्याने जिवीत वारयल्या वरवीं आमकां जिवीत आसा मोगाच्यान. आनी आज आमकां हर एकल्याक जी कोण ताचेर बरवर्त दवरतात, जी कोण ताका पाती येतात, जी कोण ताका सत्मानतात, तांच्या हर एकल्याच्या जिवितांत सासणीक जिवीत बरोवन ओमतोच्या मापांत वालचें तें जिवीत वालता मोगाच्यान. तस्सो सोमी दुसरो कोणी न्ही मोगाच्यान. तस्सो सोमी. त्या देखून हांवें वडो सांगलें तो एकलो आक्रिस्तांव भाव, ताच्या पांयाक गाय आसात, बोट काडला आनी एक बोट काडीचे, पूण तो म्हणटा म्हजी पाती न्ही ताचेर देवाचेर जिवंत क्रिस्ताचेर तो मागलें दिता म्हणली ती पाती न्ही. मस्त जाणा मोगाच्यान, मस्त जाणा पाती येतात. आक्रिस्तांवूय जिवंत क्रिस्ताचेर तो बरेपण दिवंक शकता, तो जिवीत दिवंक शकता म्हणलें ते पाती येतात. त्या देखून आमचो भावार्थ आमची पाती न्ही ताचे थंय आसा जाय मोगाच्यान. आमी संपूर्ण काळ जाणतावन मन आणतावन ताका आमी पाती न्ही दवर जाय. त्या देखून तो मुन्यो पुस्तक अध्याय 3 वाक्य 5 आनी 6 मस्त बडी आमी आयकुची उतरां कितें म्हणटात. सगळ्या तुज्या काळजान सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर, तुजेच बुद्धवंतकायेचेर पाती न्ही दवर नाका. हांव तूं बुद्धवंत, हांव तूं सवाय बुद्धवंत म्हणची न्ही नाका. म्हाका एकल्याक पुरो गोत्ताचें कळीत आसचें ना. सर्वेस्पराचेर पातयेन दवर, सर्वेस्पराच्या जाणवायेचेर पातयेनी दवर, सर्वेस्पराच्या बुद्धवंतकायेचेर पातयेनी दवर, सर्वेस्पराच्या योजनेचेर पातयेनी दवर. कित्याक ताची योजना आमच्या बऱ्यापणा खातीर बरोवशान बरलोलो फुडार आमकां दिवच्या खातीर म्हणलें उडास दवर. त्या देखून मुंदासर म्हणटा सगळ्या तुज्या वाटांनी ताका वळखून घेवंक सोद आनी तो तुजो मार्ग नीट करतलो. सगळ्या तुज्या वाटांनी ताका वळखून घेवंक सोद आनी तो तुजो मार्ग नीट करतलो. तो तुका सारक्या वाटेन चलोवन व्हरतलो, तुजें जिवीत नंदन करतलो. त्या देखून तूं जेरमाया प्रवादी म्हणटा अध्याय 17 वाक्य 7 आनी 8 जो मनीस सर्वेस्पराचेर पाती येता आनी ताचेर विश्वास दवरता तो मनीस भागी. तसलो मनीस उदकाचे देगेर लायलेल्या आनी व्हाळांत आपली पाळां पावयतेल्या रुखा सारको. गरमी येताना ताका भिरांत ना, ताची पानां सदांच पाचवी
आणि फळ दिल्या बगार तो केदींच रावाना. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं आमच्या हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया. ही उतरां म्हजे सांगात एक पटी म्हण आपल्या. जो मनीस सर्वेस्पराचेर पाती येता आनी ताचेर विश्वास दवरता तो मनीस बागी. तसलो मनीस उदकाच्या देगेर लायलेल्या आनी वळांत आपली पाळां पवयतेल्या रुखा सारको गरमी येताना ताका भिरांतना ताची पानां सदांच पाचवी आनी फळ दिल्या बगार तो केदींच रावना. तो केदींच रावना. तो केदींच रावना. जो मनीस सर्वेस्पराचेर पाती येता आनी ताचेर विश्वास दवरता तो मनीस बागी. तो मनीस बागी. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं आमी दोळे धांपया. दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आसूं दी मोगाचे न्हू. काल जनतावन त्या सोमयाक म्हणा तुजेर हांव पाती येता. तुजेर हांव पाती येता म्हूण ताका सांगा. संपूर्ण तुमच्या काळजा मनांत हांव ताका सांगा तुजेर हांव पाती येता. तुजे बगार म्हाका दुसरो कोणूच ना विश्वास दवरूं. तुजेर हांव पाती येता. तुमचो म्हजें सर्वस्व म्हणलें आमी वळखून आमचो संपूर्ण भावार्थ बरवसो ताचेर आमी दवरया मोगाचे न्हू. आनी त्या सोमयाक सांगया तुजेर हांव पाती येता. तुमची जबाब तुजेर हांव पाती येता. तुजेर हांव पाती येता. म्हज्या सोमया आनी म्हज्या देवा तुजेर हांव पाती येता. म्हज्या सोडवंदरा तुजेर हांव पाती येता. म्हज्या बाचावे तुजेर हांव पाती येता. म्हज्या तारोका तुजेर हांव पाती येता. म्हज्या बऱ्या गोवळ्या तुजेर हांव पाती येता. म्हज्या मोगाळ इश्टा तुजेर हांव पाती येता. म्हाका जिवी दिवच्या जिव्या हुंड्या तुजेर हांव पाती येता. म्हजे मागणे आयकोवच्या सोमया तुजेर हांव पाती येता. म्हजी पातकां बोगसूंच्या बोगसणेच्या दातारा तुजेर हांव पाती येता. म्हजे लागीं तुजें दैवीक उतार उलोवच्या देवा तुजेर हांव पाती येता. म्हज्या दयाळ मनसुबदारा तुजेर हांव पाती येता. म्हज्या जिविताच्या खऱ्या उजवाडा तुजेर हांव पाती येता. म्हाका जिवीत दिवंक बरोवन अमतोंचे जिवीत दिवंक मनीस जाल्ल्या तुजेर हांव पाती येता. संपूर्ण जिवीत दिवंक कुर्साक वेंग मारल्या तुजेर हांव पाती येता. कुर्सात हांव जिवीत वाळयलेल्या जिवंतपणा मारी पात सस्नीक जिवितान वांटेली केल्ल्या जिवंतपणा वरवीं म्हाका सदांच लागीं आसच्या म्हजें सदांच जिवीत सोलोवन व्हरच्या म्हज्या कश्टा दुखांत म्हज्या बगलेक रावच्या म्हज्या दोळ्यांत वालचीं दुखां पुसच्या सलवल्ल्या वेळार म्हाका उखलच्या निराशे जाल्ल्या वेळार म्हाका बरवसो दिवच्या म्हज्या जिवितांत धैर्य उत्तेजन दिवन मुखार सरूंक आदार दिवच्या म्हजें सगळें जिवीत जाणा आसच्या तुजेर हांव पाती येता. तुजेर हांव पाती येता. तुजेर हांव पाती येता. तर ह्या सोमयाक स्तुती करन ताका आमी वंदन करन गव्या गीत स्तुती करा. त्या त्रियेक देवा स्तुती करया. सगळें आमी उबे रावया ताळो पेटोवन हांव संतोषान उल्हासान आमच्या खालसा मनांत हांव ह्या धनिया देवाची स्तुती आमी गावया. स्तुती करा ताची स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा. स्तुती करा ताची स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा. रचनाराची तुम्ही स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा. रचनाराची तुम्ही स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा. स्तुती करा ताची स्तुती करा धन्या देवाची स्तुती करा. स्तुती करा ताची स्तुती करा देवा देवाची स्तुती करा.
जेजूच्या जेजूची स्तुती करूया, रायांच्या रायाची स्तुती करूया, दनियाच्या दनियाची आमी स्तुती करूया. आमचो सुमी आमचे सांगात आसा, तसो जिवंत क्रिस्त पास्कांचो काळ, पास्कांची परबा, संतोष उल्हास आमी बगूंक जाय, आमी पावोवंक जाय. त्या देखून ददोशी काळजान, संतोष भरीत काळजान त्या दनियाची स्तुती करूया, आराधन करूया. स्तुती करा, ताची स्तुती करा, सौम्या जेजूची स्तुती करा. स्तुती करा, ताची स्तुती करा, सौम्या जेजूची स्तुती करा. रायांच्या रायाची स्तुती करा, सौम्या जेजूची स्तुती करा. रायांच्या रायाची स्तुती करा, सौम्या जेजूची स्तुती करा. सर्वांधाराची स्तुती करा, सौम्या जेजूची स्तुती करा. सर्वांधाराची स्तुती करा, सौम्या जेजूची स्तुती करा. स्तुती करा, ताची स्तुती करा, जेजूची स्तुती करा. स्तुती करा, ताची स्तुती करा, सौम्या जेजूची स्तुती करा. पवित्रात्म्याची स्तुती करूया. पवित्रात्मा तो पाराक्लीत आमच्या संगत आसा. जिवंत क्रिस्ताचे वर्तें देणे आमकां जावन आसा. पवित्रात्म्याच्या कृपेन सक्तेन आपोस्तल बरयल्ले, बरें करीत मुखार गेल्ले, भाऊ बांदवपणान जियेले. पवित्रात्मा आमकांय एका मनाची, एका काळजाची जावन जियोंक करपा दिता. ह्या पवित्रात्म्याक स्तुती करूया, आराधन करूया. स्तुती करा, ताची स्तुती करा, पवित्रात्म्याची स्तुती करा. स्तुती करा, ताची स्तुती करा, पवित्रात्म्याची स्तुती करा. पाराक्लिताची स्तुती करा, पवित्रात्म्याची स्तुती करा. पराक्लिताची स्तुती करा, पवित्रात्म्याची स्तुती करा. कृपेवंताची स्तुती करा, पवित्रात्म्याची स्तुती करा. कृपेवंताची स्तुती करा, पवित्रात्म्याची स्तुती करा. स्तुती करा, ताची स्तुती करा, पवित्रात्म्याची स्तुती करा. स्तुती करा, ताची स्तुती करा, पवित्रात्म्याची स्तुती करा. हालेलुया, 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord Jesus. We adore your name, Lord Jesus. We glorify your name, Lord Jesus. We praise you, Lord Jesus. We thank you, Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. We surrender ourselves in your hands, oh Lord Jesus. Touch, Lord Jesus. Heal, Lord Jesus. We are mighty power, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळा मी बसया मगाच्यानो सगळ्यां दोळे दाम बाबड्या
एक घडी तुमचे दोन्ही हात तुमच्या उस्क्याचेर उधारे दवरा. मौन आमी बसया एक घडी. मौनपणान जेजू कडेन आमी उलोवया. बवर्ताचे दोळे उक्ते करा. बवर्ताच्या दोळ्यांनी नदरेन हे जिवंत क्रिस्ताक एक घडी पळया. तो तुमकां शांती संतोष दिता. तो तुमकां बरेंपण दिता मोगाचें न्हू. त्या देखून त्या अपोस्तला मारिपाती ताणें बरें केलें. बरें करीत तो गेलो. तस्सो जेजू हांगासर आसा. सगळ्यां दोळे दामून तुमकांत ताच्या पांयान ताळा समर्पण करा. एक घडी ताचे कडेन उलया. तुमचें सुख दूख ताका सांगा. तुमचें टेन्शन कश्ट बेजाराय ताका सांगा. तुमच्या काळजा मनांनी तुमी बगचीं ती बगना ताका सांगा. तुमच्या जिवितान कितें कोडू गडितां आसात, कोडशेंपण आसा, ताचे कडेन सांगा. उसारा. तो आसा. तो पळयता. तो आयकता मोगाचें. तो तुमकां बुजोवन दिता, धैर्य दिता. कित्याक तो जिवंत देव आमच्या सांगात आसा. आमकां हर एकल्याक वळखोचो. त्या देखून एक घडी मौनपणान ताचे कडेन आमी उलोवया. आमकांत संपूर्ण तरान ताच्या पांयान तळा आमी समर्पण करया. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, फिलिप्पी घरांक बरयलें पत्र अध्याय 3 वाक्य 20 अशें म्हणटा. आमी जाल्यार सर्गींचे नागरीक, थंय तावन येवचो आसा त्या सोडवंदरा सोम्या जेजू क्रिस्ताची आमी आतुरायेन वाट पळोवन आसा. आमी जाल्यार तुमी जाल्यार सर्गींचे नागरीक. ही सांबावलाची उतरां. कित्याक सांबावलान ही उतरां उलयल्लो? कित्याक त्या दमस्काच्या वाटेर जिवंत क्रिस्ताक भेटल्लो. सर्गीचो वैभव ताणें साकुल्लो, अनुभव केल्लो. आनी त्या देखून ताका भोगल्लें हांव ह्या संवसाराचो न्हय, हांव जिवंत क्रिस्ताचो सर्गींचे राज म्हजें दायज, हांव थंयचो नागरीक म्हण ताका भोगल्लें. आनी त्या देखून धैर्यान ते जिवंत क्रिस्ताक साक्ष दिता आसतना त्या फिलिप्पी घरांक म्हणलीं उतरां. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आमी अरियेकली सर्गींची, ह्या संवसाराची न्हय. हो संवसार तात्कालीक 4 दिसांचो मोगाच्या न्हू. ओडूलूत एक दादलो आनी स्त्री म्हजे कडेन उलोवंक आयिल्ली. आनी उलयतना ती म्हणाली, आमी एक घर सोदनेर आसा, एक जागो सोदनेर आसा, एक घर बांदूंक जाय, व्हडलें बांदूंक नाका. भुरग्यांनी म्हणा तुमकां दोगांक कितलें जाय तितलें मात्र. आनी उलयतना ही म्हणाली, फादर ह्या दोगां पैकी, न्हवऱ्याक दाखोवन म्हणाली, ह्या दोगां पैकी एकलें कोणी म्हणे पुक्कू जालें जाल्यार एकल्यान सांबाळचें बरी जायचें. म्हळ्यार तसो अर्थ कितें म्हळ्यार आमच्या जिविताचेर आमकां भद्रती ना. केदाळाय कितें जावंक की पुरो मोगाचें न्हू, खंयच्याय कडेन कितें घडोवंक पुरो. त्या देखून म्हळें हो संवसाराचे नागरीक न्ही, आमी सर्गींची. आमी हर एकल्यानी सर्गा वचोंक आसा. जेजू सर्गाक गेला, त्या देखून ताची आतुरायेन आमी वाट पळोवन आसा मोगाचें न्हू. खंयच्या दिसा तो येता, खंयच्या दिसा म्हाका आपोवन व्हरता, खंयच्या दिसा ताचें सांगता तें जिवीत म्हाका लाभयता. आमी नेना, त्या देखून ताका राखोवन आसा. आमी सर्गींची नागरीक. पूण थोडे फावटी आमी पळयता आमचे मदें थोडीं आसात, ह्यात संवसार सर्वस्व, ह्या संवसाराचे नागरीक म्हणल्यार बरें जिवोवचेय आसात,
कोणाकोणाचे लुटचे, कोणाकोणाचे आस्त बदीक भितर घालचे, आपणाच्या नावार पुरो जायचे म्हणले, करोडांनी असल्यारी पावाना लुटचे असली जायती मध्ये आमच्या मध्ये आसात मगाचे ना म्हण नाही. हेरांचे आबलेसपण आमी पळयता आसात. पूण आनी एक कशी आमच्या मध्ये मस्त जाण आसात, गुठान हेरांक कुमो करचे, दान धर्म करचे, हेरांचे बरेपण आशेवचे आनी हेरांनी बरें जायचे, आपणाक कित्याक हेरांकी मेळाचे म्हणले आशेवचे मस्त जाणां आसात मोगाचे, बऱ्या मनाची, उदार मनाची, गुठान नांव नासतना कुमो करची, दान दिवची, कितलींय जाणां आसात. आमच्या मदीं मस्त जाणां आसूंक बरो हे आसात. असलें कित्याक हें जिवीत हांगाचे तात्कालीक थोडे दिसाचे म्हणले समजून सर्गीच्या जिविता खातीर अत्रेगून जियोवची मनशांय आमच्या मदें मस्त जाणां आसात मोगाच्यान. आमी हें कित्याक सांगलें गे म्हळ्यार आयच्या पयल्या वर्सा पाद्राबान भोव अपुर्बायन जायत्यो संगती आमचे लागीं विवरण दिल्यात मोगाच्यान. आनी ह्या वचपांत आमी कितें आयकलें, सुरविल्ल्या पवित्र सभेचें चित्रण आमचे मुखार आसलें. जिवंत क्रिस्ताक भेटल्ली, जिवंत क्रिस्ताचो अनुभव जोडलो तो समुदाय एका मनाचो एका काळजाचो जाल्लो. तांकां ही स्वार्थी जावी येता आसलें, हेरांत हांव लुटून आपणाचें म्हूण करी येता आसलें. पूण तांणी कितें केलें, तांचें म्हणलें आसलें पुरो आपोस्तलांच्या पांया लागीं दवरलें, आसले आस्त बदीक सगळे विकले, मेळ्ळो दुडू आनी आपोस्तलांच्या पांया लागीं दवरले, एकामेका आपोस्तलांनी वांटून दिले. आनी एक वाक्य स्पश्ट आमकां सांगता, तांचे मदें गरजेवन म्हणलो कोणी नातरलो. म्हळ्यार एकलो आनी एकल्या खातीर, एकलो सर्वां खातीर, सर्वां एकल्या खातीर जी येतली, एका मनाची एका काळजाची ती जाल्ली मोगाच्यान. एकामेकाचे बरेपण आशेतली, एकामेकाची जिवीत ती बरें जायचें म्हूण आशेतली, असलो मनोभावान भरलेली ती भावंडां जाल्ली मोगाची. ही कोणी दुसरी न्ही, आमचींच, आमची मालगडी म्हणी तेका लेखान. सुरविल्लीं क्रिस्तांवां, सुरविल्ली पवित्र सभा जिवंत क्रिस्ताक भेटल्ली, अनुभव जोडल्ली मोगाच्यान. तांची जिवीत जिवंत क्रिस्ताक साक्ष जावन आनी बांदून हाडले. हांव फाटी येता, तांच्या बोवारी आसलो लोक दुसऱ्या धर्माचो तांकां पळोवन, हांचे वर्तेपण, हांचे जिवीत पळोवन खंडीत वाकांनी उसारल्या, शाबासकी उसारल्या. तसलें जिवीत तांणी जियेल्ली मोगाच्यान. एकामेकाचें बरेपण, एकामेका खातीर आशे दिवन कुमो करून सर्गीचें राज दायज जावन जोडूंक जियेल्लीं जायतीं भावंडां आसलीं मोगाच्यान. थंय आसलीं ह्या सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत. आज हें वचप आमी नियाळतना आमकांय आमच्या वाड्यांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या समाजेन, आमच्या बोवारी असलें चिंताप, असले समुदाय रुपीत करूंक आमकांय आपोवन आसा मोगाच्यान. आमकांय आमी तसल्या काळजा मनाची जावंक आमकां आपोवन आसा. तातूंत माथ्यो वाचोवांजेल अध्याय 5 वाक्य 16 आमकां म्हणटा, तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळोवं, ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवं आनी तुमच्या सर्गीच्या बापाक महिमा दिवं. तो तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळो. आमकां जिवंत क्रिस्ता मारिपात उजवाड मेळ्ळा, तो दांपून दवरूंक न्ही. आमचो उजवाड बऱ्या करण्या मारिपात परगट जायचे. हेरांनी आमचे ते आसलो उजवाड, आमचे ते आसल्या देवाक, जिवंत देवाक पळय जाय, बेटा जाय मोगाचे न्हू. आनी त्या मारिपात सर्गीच्या बापाक महिमा दिताच असलें जिवीत आमी जिये जाय म्हणलें आज आमकां आपोवणें आसा मोगाचे न्हू. त्या देखून असलें जिवीत जियोंक आमी हर एकल्यानी प्रयत्न करचे. जेजू बरें करीत गेलो, आपोस्तल जेजूच्या मरणा जिवंतपणा उपरांत बरें करीत गेले. आमी असलें बरेंपण करूंक आमी प्रयत्न करी जाय मोगाचे न्हू. आमकां कितें गरज आसा जाय जावं ना म्हणना, पूण हेरांचेय हुस्को, हेरांचेय बरेंपण आशेवचें. कित्याक जर तर आमी जिवंत क्रिस्ताची भरगी जाल्यार म्हजो भाव म्हज्या शेजारा आसचो, म्हजी भयण शेजारा आसचे, तेय म्हजो भाव भयण, कित्याक ती जिवंत क्रिस्ताची भाव आनी भयणी जाल्यार म्हजी भाव आनी भयण मोगाच्यान. देखून म्हाका हेरांची जबाबदारी आसा, हेरांचे बरेपण आसा म्हणलें आमी वळखून घेवचें मोगाच्यान. जर तर देवान आमकां दिलां, आमकां बरें केलां जाल्यार आमचे खातीर मात्र न्ही मोगाच्यान. देखून एक घडी सगळां परत दोळे धांपया, आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया मोगाच्यान. मौन एक घडी आमी बसया, आमच्याच जिविताचेर आमी नदर घालया. त्या देवान आमकां कितलें बरें केलां, एक सोबीत जिवीत दिलां. पयिल्लें काही ऊण नासतना, उणेपण नासतना एक सोबीत जिवीत दिलां. आमचे म्हणलें सभा संगत्यो आमकां दिल्यात. तो जिवंत क्रिस्तान आमच्या जिविताक उजवाड दिला. सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत जिवंत क्रिस्त तांचे आस्त बदीक जावन आसलो.
तांचे दिर्वे जावन आसलो आमच्या जिवितांत जिवंत क्रिस्त आमचे दिर्वे आमची आस्त बदीक मोगाचें न्हू ह्या सोमया मुखार उरलें पुरो जुजुबी ताका कांय अर्थ ना मोगाचें न्हू मोल ना जिवंत क्रिस्त आमचें सर्वस्व मोगाचें न्हू जिवंत क्रिस्त आमकां देणे जावन लाभलां तें करून देवान आमच्या जिवितान केल्ल्या सकट बरेपणा खातीर त्या देवाक आमी अर्गां दिवया मोगाचें न्हू आमी उपकारी मनाचे आमी जावया मोगाचें न्हू आमचो देव कितलो उदार कितलो मोवाळ आनी कितलो मोगाळ आमचे थंय कितली दायळाय काकूळ तो वाळयता दाखयता आमी ना फावो जाल्यार तेज करून आमचो देव कितलो बरो त्या देवाक आमी अर्गां दिवया मोगाचें न्हू आमी आमकां ते जिवंत क्रिस्ताची पर्जा जावन जियोवचें भाग मेळना ते ताचें नांव क्रिस्तांव म्हणलें नांव जिवंत क्रिस्ताचें नांव आमकां मेळना आमी ताची पर्जा मोगाचें न्हू केदें व्हर भाग आमचें केदें व्हर दिर्वें आमचें थंय आसा आनी त्या जिवंत क्रिस्तान आमकां जायतीं आशिर्वादां वतल्यान जायतें बरेंपण केलां मोगाचें न्हू तेज करून आमी उपकारी मनाचे जावया त्या देवाक आमी अर्गां दिवया म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हणून आमी ताका उलो मारलो आमचो सोमी आनी देव तस्सो आमचें दिर्वें तस्सो आमचें आस्त बदीक मोगाचें न्हू पूण मस्त बडी आज बेजार जाता मस्त जाणां ताचेर पातयेनी ना ताका लागीं येनात मागणें ना मीस रजार ना तसो अनभोग जोडूंक प्रयत्न करचे ना हे सगळीं गणितां आमचे बाबारी आसात मोगाचें पूण जिवंत देव आमचे आस्त बदीक आमचे दिर्वें आमचें जिवीत चलोवन वचचें कितलें बरेंपण आमच्या जिवितान केलां मोगाचें न्हू ते देखून ह्या घडये त्या देवाक आमी अर्गां दिवया तसो ओगळाप आमी गावया ते देखून सगळां उबे रावया अर्गां दिवया हें गीत आमी गावया मोगाचें न्हू थाळयो आमी पेटया संतोशान ददोसपणान उपकारी मनान देवाक आमी अर्गां दिवया अर्गां दिवया आमी सोम्या करसिया महिमेक ताचे आमी गितां गावया अर्गां दिवया आमी सोम्या करसिया महिमेक ताचे आमी गितां गावया आमचो देव सरकार आसा आमचे दोळे उबारून आमी मागतना आमचो देव आयकता आमकां मागलें दिवचो देव मोगाचें न्हू त्या देवाक आमी अर्गां दिवया त्या देवाचो उपकार आमी आठोवया मोगाचें न्हू पर्वता खुशीन आमचे दोळे उबारया उसा येता देव आमचे मागणे आयकता पर्वता खुशीन आमचे दोळे उबारया उसा येता देव आमचे मागणे आयकता देखून अर्गां ताका सजना सजना उपकारता सोबा उडया देखून अर्गां ताका सजना सजना उपकारता सोबा उडया अर्गां दिवया आमी सोम्या करसिया महिमेक ताचे आमी गितां गावया अर्गां दिवया आमी सोम्या करसिया महिमेक ताचे आमी गितां गावया आमचो देव तो निदान मोगाचें न्हू आमचो देव आमकां केन्नीच सांडून घालना आमच्या देवाक आमचो हुस्को आमचो देव आमचे सांगात आसा आमची जतन करता तसलो तो जिवंत देव आमचो मोगाचें न्हू त्या देवाक आमी अर्गां दिवया ओगळाप दिवया त्या देवाक आमी अर्सिया मोगाचें न्हू इस्रायेलाचो देव खंडीत निदाना विस्तार प्रोजेक्टाचे केदी साडिना इस्रायेलाचो देव खंडीत निदाना विस्तार प्रोजेक्टाचे केदी साडिना देखून अर्गां ताका सजना सजना उपकारता सोबा उडया देखून अर्गां ताका सजना सजना उपकारता सोबा उडया अर्गां दिवया आमी सोम्या करसिया महिमेक ताचे आमी गितां गावया अर्गां दिवया
आमी सौम्या कसिया महिमेताचे आमी गितां गावया आमच्या देवाचो विश्वासी मोग मोगाचे न्हू हरी एकल्याचो तो मोग करता हरी एकल्याक तो वळखता तसो मोग सस्नाक बालता तसलो आमकां आपयलोलो आमकां विसरून काडलोलो आमकां ताची जावन घेतलो आमचो देव आमकां सांबाळता हें सत जावन आसा हरी एकल्याक आमकां सांबाळता हरी एकल्याचें आमचें जिवीत चलोवन व्हरता त्या देखून त्या देवाक आमी अर्गां दिवया त्या देवाचो उपकार आठवया त्या देवाक आमी वंदन करया तसो विश्वासी मोग सस्नाक थकता आमकां आपयलोलो सोमी आमकां सांबाळता तसो विश्वासी मोग सस्नाक थकता आमकां आपयलोलो सोमी आमकां सांबाळता देखून अर्गां ताका ससना ससना उपकार ताचो भावुड्या देखून अर्गां ताका ससना ससना उपकार ताचो भावुड्या अर्गां दिवया आमी सौम्या कसिया महिमेताचे आमी गितां गावया अर्गां दिवया आमी सौम्या कसिया महिमेताचे आमी गितां गावया हालेलुया 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 Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. We glorify your name, Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सकड आमी दिंबी घालया मोगाच्यान थॉमस जेजू दिश्टीक पडल्या वेळार नातुल्लो सिसांनी जेजू भेटलो म्हूण सांगलें पूण ताणें पातयली ना हांवें ताच्या कडवळांत हात घाल्ल्या शिवाय ताच्या हाताच्या गायन म्हजें बोट घाल्ल्या शिवाय हांव पातयेवचो ना आनी जेजू दिश्टीक पडल्या वेळार परत थॉमसाक म्हणटा बेविश्वासी जायनाका बगा सत्मान मोगाचें आमी आमचो देव जिवो देव आमचो देव आमचे सांगात आसचो देव आमचो मोग करचो देव इतलें आमकां कळीत आसा जाल्यार आमच्या जिवितांत थोडे पटी आमी दुबावता आमचो बेविश्वास आमी उसारता मोगाचें दुबाव आमी उसारता मोगाचें देव आसा गी म्हणल्यार आमी चिंता थोडे पटी आमचो देव आमचे सांगात आसचो मोगाचें आनी मस्त बडी देव नातल्या बरी जियेता आमची भुरगीं तरणाटे थोडे पटी मीस ना रजार ना मागणें ना देवस्पन ना हेच्या भुरग्यांक तरणाट्यांक पळयतना मस्त बरी बेजार जाता तेंच म्हळें देवूच नातल्या बरी जियेतात मोगाचें आमी थोडे पटी तांकां मार्गदर्शन दिवंक सांगूंक सुकल्याव जावं गे पुरो आमचो भावार्थ आमी जियोवन करण्यांनी दाखोवंक आमी सुकोवन पडल्या जावंक पुरो आमचो देव जिवो देव म्हणलें त्या देवाक साक्ष रावन आमी परगट करून सुकोवन पडल्या जावंक पुरो देखून एक घडी सगळां आमचे दोळे धांपिया तेच देवा मुखार आमी आसतना आमच्या पातकाची दूख आमी दर्या मोगाचें आमी बेविश्वासी जाल्ल्या खातीर देवाचेर दुबाव उसारल्या खातीर आमचें अस्कतपण दाखयलेल्या खातीर हेरांक आमच्या भुरग्या बाळांक जावं पुरो हेरांक जिवंत क्रिस्ताचो अनुभव दिवंक सुकल्या खातीर जिवंत क्रिस्ताक आमचे जिविता मारिपात साक्ष दिवंक आमी सुकोवन पडलेल्या खातीर आमी बोक्सांनी मागया मोगाचें कीर्तन 51 वाक्य 1 आनी 2 वाक्य 10 खाकुळूत म्हजी कर देवा तुज्या तीर मोगान तुजो ओड दयाळेन अपराध म्हजे पुसून काड म्हज्या गुन्यांवांतलो म्हाका पुरतो धुवन काड म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर आनी वाक्य 10 म्हणटा एक निर्मळ काळीज म्हाका रोसून दी देवा एक नवो तीर आत्मो एक दृढ आत्मो एक पातयेवचो आत्मो म्हजे भितर घाल तुजे मुखलो काडून म्हाका भायर घाली नाका तुजो पवित्र आत्मो म्हजे कडचो काडी नाका आमची पातकां आमी दूख धरया अस्कत आमी जाल्ल्या खातीर दूख आमी पावया सोमया कडेन बोक्सांनी मागया नितळ आमी जावया
काकुल तुमची कर देवा म्हणून किर्तनकाराच्या उतरांनी आमी मागया मोगाचे न्हू ह्या घडये हें पवित्र उदक आमचेर पडटाना शेणायतना आमचे सक्कड पातकां धुवन वचून दित आमचें ती एक नवें काळीज एक नवें मन एक तीर आत्मो दृढ आत्मो आमचें तें रुपीत जावं दी म्हणून ह्या घडये व्हडा पातयेनीन विश्वासान आमी मागया आनी सोमया कडेन भोगसाने आमी मागया काकुल कर आमची म्हणून तुज्या जेजू तुज्या त्या रक्तान म्हाका धुवन नितळ कर म्हूण ते जेजू कडेन आमी मागया आनी हे पवित्र उदक आमचेर आमी घेवया मोगाचें न्हू जेजू तुज्या रक्तान म्हाका सुडका दी जेजू तुज्या रक्तान म्हजी पातकां पुसून काड जेजू तुज्या रक्तान म्हजी पिडा तूं पयस कर तुज्या रक्तान तूं म्हाका नवो कर तुजें रग सोम्या म्हाका जिवी दिता जेजू तुजें रग म्हजें जिवीत बदलता जेजू तुजें रग म्हाका सोडवून दिता जेजू तुजें रग म्हजें दूख पयस करता जेजू तुजें रग म्हाका जिवी दिता जेजू तुजें रग म्हजें जिवीत बदलता जेजू तुजें रग म्हाका सोडवून दिता जेजू तुजें रग म्हजें दूख पयस करता जेजूच्या रक्तान आमकां धुवन नितळ केलां जेजूचें पवित्र रगत आमचें थंय वाडलां जेजून आमकां पदकांतलें बक्षिलां नितळ केलां तर आतां त्याच जेजूक आमकां हर एकल्याक मागच्या खातीर आमकां ताच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू ताची मागणी आमकां धैर्य दिता ताची मागणी आमकां संतोष दिता ताची मागणी आमकां सकत दिता आमचें जिवीत संतोष भरीत करता तर सोमया कडेन ह्या पवित्र तेलान आमकां मागच्याक आमकां आमी समर्पण करया ह्या घडये पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया ह्या मागणे मारिपाक पवित्र आत्म्याची सकत करपा आमच्या कुडीच्या हर एका शिराशिरांनी म्हणल्या बरी वाळोवन दी ती आमच्या कपलार घेताना आमच्या सगळ्या कुडींत तो करंट म्हणल्या बरी ती सकत म्हणल्या बरी वाळोवन दी शिराशिरांनी म्हणल्या बरी वाळोवन दी आमच्या कुडींत भलायकी बरेपण मेळोवन दी कितेंय पिडा शिडा आसा जाल्यार ह्या घडये ती नापायस जावं दी पयस सरोवन दी बरेपण आमच्या कुडींत वाळोवन दी सोमी आमकां हर एकल्याक आपडून दी ताज्या सक्तेन अभिशेक करून दी म्हणून आमी मागया आनी पवित्र आत्म्याची सकत करपा आमचेर आमी मागोवन ही पवित्र मागणी आतां आमी घेवया पावनात्मरे इळिदु बार ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೀನಾಯ್ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವರೇ ಸೀನಾಯ್ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವರೇ ಆತ್ಮದ ತೀರಿಸಬಾರ ನಮ್ಮ
ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿರಿ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿರಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಗದ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗದ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯದ ಶಾಂತಿಯ ವರವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ ಸೌಖ್ಯದ ಶಾಂತಿಯ ವರವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ चक्कड आमी दिबी घालया मोगाच्यानो सुमयाचे आशिर्वाद आमी घेवंक वेता सुमयाचे आशिर्वाद आसा जाल्यार आमकां कांयच बेबिरान ना कांयच उणें ना मोगाच्यानो तेका सुमया कडेन आमकां हर एकल्याक आपडूंक ताजें बेसांव दिवंक ताज्या बेसांवान आमकां धाडूंक सुमया कडेन आमी मागया हेंच सुमयाचें बेसांव आमच्या कुटुंबांत वळोवन दी कुटुंबांतल्या हर एका सांद्यातय आमच्या कुटुंबांतल्या हर एकल्या स्वामी नांवान उडासा काडया हांगासर आसात नांत गांवांत आसात परगांवांत आसात हर एका भावंडांचो भुरग्या बाळांचो युवा जाणांचो मलगडी प्रायवंतां पिडेस्तां आमच्या घरांनी आसच्या हर एकल्याचो उडास काडया स्वामी तांकां आपडून दी गूण करून दी भलायकी बरेपण दिवन दी तांचें जतन करून दी तांच्या कामांत भद्रती दिवन दी कामाच्या थळार तांकां सकड वायटा विघ्नां अवघडांतले राखून दी म्हणून स्वामी कडेन आमी मागया कोणी आमच्या लागीं मागोवंक सांगलां तांचे खातीर तांच्या तेस्तांवा खातीर आमी मागया कोणाक आमच्या मागण्याची गरज आसा म्हणून बघता तांचे खातीर आमी मागया ह्या पवित्र थळा घेवच्या सकड भक्तीक खातीर हांव विशेश तरान मागता आज आनी हप्त्यामध्ये येवच्या हर एकल्यां खातीर सुमयाची सकत वालच्याक सुमयान तांकां बरें करच्याक तांचे तेस्तांवां आयकून ती तांकां लाभोवच्या खातीर तशेंच विविध रितीन दान सेवा दितात जायतीं जाणां ह्या पवित्र तळार सेवा
दान आरोपी गांवांत तशें परगांवांत आमची दाणी आसात हर एकल्या खातीर, तांच्या खातीर, तांच्या कुटुंबा खातीर, तांच्या भावरा खातीर, बिझनेसा खातीर सुमयान आशिर्वादीत करच्या तांकां, तांच्या बऱ्या मनाक हजारो वांट्यांनी प्रतिबल सुमयांनी तांकां दिवच्या खातीर सुमया कडेन आमी मागया तांच्या खातीर. हांगासर आसलेल्या हर एकल्या खातीर हांव मागतां, हर एकल्या खातीर, हर एकल्याच्या कुटुंबा खातीर हांव मागतां, हर एकल्या खातीर सुमयान हर एकल्यान तुमकां आपोवन अभिशेकाच्या आनी तुमचे सुमयाचे आशिर्वाद हर एकल्याचेर वालच्या खातीर मोगाचें हांव मागतां ह्या घडये. तर त्याच सुमयाचे आशिर्वाद जोडून आमी तयार जातना आमकां कितें मागूंक आसा आमी मागया. परत आमचे कालच्या मनातले दूख गायी बेजाराई एक सुरपण समस्या सगळे ताचे कडेन उसारया, सांगया. आमकां हर एकल्या की सांगात दिवच्याक, संतोष दिवच्याक, धैर्य दिवच्याक ताचे कडेन मागया आनी ताचे आशिर्वाद जोडूंक तयार जावया. गव्या गीत येद्या व्हडा साक्रामेंतांक. येसु मियां जेजू क्रिस्त ह्या विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडणीचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेता आनी राज करताय सस्नाच्या सासना. Erga divya, alleluia, alleluia, alleluia. Somyakam, erga divya, alleluia. Somiyam so sarvandar, sada samso bhujvandar. Somiyam so sarvandar, sada samso bhujvandar. Raktam kari ek disa dimta so adam. Raktam kari ek disa dimta so adam. Alleluia, alleluia. Somyakam erga divya, alleluia. Alleluia, alleluia. Somyakam erga divya, alleluia. Mogar puta sove, au quarma
बरी आशीर्वादी बघे सांजुता देवा पुस्तकाचे कुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले पापाच्या आनी पुत्राच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या नावी आमेन. दिव्यवाणी